हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू एक्सेल ट्युशन्स. भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड ह्या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार. आज आमी पाठ 17वो बालदीस इयत्ता चवथेचो पाठ बालदीस हाचें आमी वाचन करुया. पाठ 17वो बालदीस. 14 नोव्हेंबर म्हणल्यार बालदीस. सगळीं भुरगीं खोशयेंत आशिल्लीं. चवथेच्या वर्गांत हो दीस मनोवचो अशें थारायतकच भुरग्यांनी कामाक सुरवात केली. मेजां कदेलां पुसलीं, वर्ग निवळ केलो, रंगीत फोलींची बनेरां लायलीं. ही सगळीं कामां भुरग्यांनीच केलीं. वर्गांत मेजार जवाहरलाल नेहरूचो फासकेत घाल्लो फोटो दवरलो. पेल्यात रेंव घालून तातूंत उजवाती पेटोवन दवरल्यो आनी सगळीं भुरगीं सोयऱ्याची वाट पळयत भायर उबीं रावलीं. आयज शाळेंत जायत्यो सर्ती आशिल्ल्यो. सुंदर अक्षरांची सर्त, काणयो सांगपाची सर्त, गितांची सर्त. खुबश्या भुरग्यांनी सर्तींत वांटो घेतिल्लो. बाईंनी आनी गुरुजींनी सर्तीचे परिक्षक म्हूण काम पळोवपाचें थारिल्लें. कार्यावळीची सुरवात कोणें करप, उपकार कोणें मानप हें सगळें भुरग्यांनीच थारायल्लें. हेडमास्टर, सोयरो आनी शिक्षक वर्गांत आयले. भुरग्यांनी तांकां ताळयो वाजोवन येवकार दिलो. सुदेशान भाशणाक सुरवात केली. भोवमानेस्त सोयरे, मोगाळ गुरुजन आनी म्हज्या इश्टांनो, आयज बालदीस, पंडीत नेहरूचो जल्मदीस. भुरग्यां विशीं तांकां खूब मोग आशिल्लो. भुरग्यां कडेन उलोवंक ताका भोवच मानवताले. हीच भुरगीं फाल्यां आमच्या देशाक व्हडविकाय हाडून दितलीं, देशाचें नांव वयर काडटलीं अशें ते म्हणटाले. भुरग्यांकय ताचे विशीं खूब मोग. हेच खातीर आमी तांचो जल्मदीस बालदीस म्हण मनयतात. पयले यत्तेंतल्या प्रितीन धिटायेन मेजा कडेन वचून चाचा नेहरूच्या फोटोक हार घालो. सोयऱ्यांनी नेहरू विशीं भुरग्यांक खुबश्यो खबरी सांगल्यो. भुरग्यां विशीं नेहरूजींक कितलो मोग आशिल्लो हें सांगतना हेडमास्तरान आपल्या भाशणांत ताका एक गजाल सांगली. एक फावट नेहरू जपानाक गेल्ले. सदां भशेनच आपलें काम सोंपना फुडें ते भुरग्यां मदीं मिसळ्ळे. तांचे वांगडा खेळटा खेळटा एका भुरग्यान ताका म्हळें, नेहरू चाचा, हांगा हत्ती ना. आमी ताका केन्ना पळोवंक ना. भारतांतल्यान आमकां एक हत्ती धाडशात. त्या भुरग्यान केल्ली मागणी आयकून थंय आशिल्लीं हेर भुरगीं तशेंच दुसरे लोक हांसूंक लागले. आपलीं कामां जायना फुडें नेहरू भारतांत परतले. पूण त्या ल्हान भुरग्याली मागणी ते कशेंच विसरले नात. भारतांत येना फुडें तांणी रोखड्या रोखडो एक हत्तीचें पिल्ल जपानाक धाडपाची वेवस्था केली. भुरग्याली केदी व्हड मागणी आसूं ती पुरोवपाक तांकां खोस भोगताली. भुरग्यां विशीं तांकां कितलो मोग आशिल्लो तो हाचे वरसून दिसून येता. भुरग्यांकूय तांचें खूबच मोग आशिल्लो. ल्हान आसतना ते खूब भिजूड आनी लजेस्त आसले. भुरग्यां मदीं खेळपाक तांकां खूब मानवताले. जायत्या खेळांनी ते वांटो घेताले. तांचें पुराय शिक्षण भायल्या देशांत म्हणल्यार इंग्लंडाक जालें. 1912 वर्सा जवाहरलालजी बॅरिस्टर जाले आनी उपरांत ते भारतांत आयले. इंग्रजांच्या जुल्मांतल्यान भारताक सोडोवचे खातीर तांणी खूब कश्ट भोगले. ते खातीर जायत्या फावटी तांकां बंदखणींत लेगीत वचचें पडलें. अखेरेक भारत स्वतंत्र जालो
आनी भारताचे पयले पंतप्रधान जावपाचो भोवमान तांकां मेळ्ळो. इतलें सांगून हेडमास्टरान आपलें उलोवप सोंपयलें. इतलें म्हणसर त्या दिसाच्या निमतान घेतिल्ल्या सर्तींनी जैतवंत जाल्ल्या भुरग्यांची नांवां जाहीर जालीं. जैत मेळिल्ल्या भुरग्यांक इनामां दितकच सगळ्यांक खावंक वाटलें. भुरग्यांनी जमिल्ल्या सगळ्या सोयऱ्यांचे उपकार आठयले आनी निमाणें राष्ट्रगीत जातकच सगळीं जाणां आपणाल्या घरांत गेलीं. धन्यवाद.